वाळपय सत्तरीत भलायकी मंत्र्याच्या मार्गदर्शनाखाला अश्वरूढ रूपी शिवाजीची मूर्ती हाडल्या। या पुतळ्याची स्थापना 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती दिसा निमतान वाळपय म्युनिसिपल गार्डनात जावपाची आसा। RDX गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। आमचे काही जणांचे सत्तरी जावं उसगांव लोकांचे कितें आसलें वाळपय आमकां एक अश्वरूढ पुतळो स्थापना जावची, अश्वरूढ पुतळो आसचो आनी सत्तरीचें नांव आमच्या गोव्यान बरें जावचें। त्या खातीर आमी सगळ्या सेवाप्रेमींनी वाळपयच्या सगळ्या जनतेन उसगांव वाळपयच्या लोकांनी बाबाक मांडी गेली अशी आमची एक संकल्पना आसा। आमकां वाळपय सत्तरीन एक अश्वरूढ पुतळो बसोवपाचो आसा म्हणून तेजेर बाबान विचार केलो। बाबा आमी अध्यक्ष केलो आनी बाबाच्या मार्गदर्शना सकल आमी आमची कमिटी संपन्न केली आनी आमच्या सगळ्या कमिटीचे पदाधिकारी सगळ्यांनी बरें काम केलें आनी त्या मार्गान बाबाच्या मार्गदर्शना सकयल आमी तेजी वाटचाल करूंक लागले आनी ती आयज 90% 99% यशस्वी रितीन फुडें वयता आनी येता ते 19 तारखेक आयज शिव पुतळो हांगा येयल्लो आसा। तेजी आमी भव्य मिरवणूक काडपाची आसा आनी 19 तारखेक आमी तेजें अनावरण करतले आनी आमचे बाबा विश्वजीत राणे अनावरणाक खास उपस्थित आसतले। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे आगमन जाल्लें आसा आनी ही मिरवणूक केरी गांवांतसून वाळपय मेरेन भव्य मिरवणूक वयतली आनी ह्या पुतळ्याचे भव्य अशें 19 तारखेक शिवजयंती दिसा अश्वरूढ हो पुतळो गार्डनान वाळपयच्या म्युनिसिपल गार्डनान लावपाक वयता आमी आनी ते आमच्या विश्वजीत राणेच्या हस्ते साहेबांच्या हस्ते प्रताप सिंग राणेच्या हस्ते त्याचें अनावरण 19 तारखेक शिवजयंतीच्या दिसा जातलें। की बाबान हे जे पाऊल उखललां शिवाजी महाराजाचो पुतळ्याची स्थापना करपाची ते एक बऱ्यापैकी पाऊल आहा आनी ह्या हितूरसून सगळ्या सत्तरी वासियांचे वाळपय परये आमचे उसगांव ह्या सगळ्यांचे एक मनोमिलन जातलें आनी खंयच वाद उरचो न्हू, सगळे एक जावचे ह्या दृश्टिकोनांतसून विचार करून एक कमिटी स्थापन केली आनी तेजे अध्यक्ष बाबाक केले आमच्या सगळ्या सत्तरीच्या जनतेन आनी बाबान हे पाऊल जे उखललां ते सत्तरीच्या जनतेच्या भल्याक लागून आम्ही जे चिंतताले संबंध गोव्यात येदो व्हडलो पुतळो आसपाचो हे जे चिंतताले आनी बाबाचे स्वप्न आसलेले ते स्वप्न साकार जात येयल्यात। कित्याक केरी गांवांतच येद्या व्हडल्या पुतळ्याचें आगमन जाल्लें आसा आनी हांगाच्यान तेजी मिरवणूक सुरवात जातली। त्या अश्व पुतळो असो आज हांगा जो आगमन जाला ते सबंद सत्तरी वाशियाच्या लोकांचे एक स्वप्न असलें की हांगा शिवजयंती मोठ्या प्रमाणात जावची, मोठो एक शिवपुतळो हांगा उबो रावचो खुबश्या लोकांची इच्छा आसली आनी ती इच्छा जेन्ना बाबाच्या मनान जेन्ना जालें की सबंद गोंयान जे पद्दतीन हे अशे पुतळे आहा शिवाजीचे पूण तेच्या पेक्षा एक आगळो वेगळो असो शिवाजी हांगा वाळपय आसचो ही बाबाची जी इच्छा आसली ती आज तेजी इच्छा पूर्ण जाता।